आत्ता जे प्रकरण घडले केटमाइन ड्रग्स पिसुल्ल्याच्या औद्योगिक वसाहतीन एक जो कार्यकर्तो भारतीय जनता पार्टीचो सरचिटणीस उत्तर गोव्याचो म्हणजे अशे भारतीय जनता पार्टीचेच कार्यकर्ते ह्या ड्रग्स वेवसायान गुंतल्या अशें तातूंतल्यान सिद्ध जाता। म्हणून सरकारा कडेन मागणी आसा की आपल्या पक्षाचो किंवा आनीक अशें हे सगळें न पळयता तांच्यांनी जे जे लोक तातूंत गुंतलेले आसात त्या सगळ्या लोकांक बेगीनच्या बेगीन अरेस्ट करचे आनी तांकां मोठ्यांतली मोठी ख्यास्त भोगची, जेणे करून बाकीचे ड्रग्स वेवसायान गुंतलेले आसात तांकां भंय दिसून हो जो ड्रग्स वेवसाय जो आसा तो बंद पडपाक जाय, गोंयांतून तेजे समूळ उच्चाटन जावपाक जाय अशी आमची पूर्णपणे गोवा सुरक्षा मंचाची मागणी आसा। तशेंच प्रत्येक मतदारसंघ जे आसा ह्या प्रत्येक मतदारसंघात ज्या ज्या जाग्यार कार्यकारिणी स्थापन जातात त्या त्या ठिकाणी युवा प्रमुख आसचो अशा प्रकारचो प्रयत्न जो आसा हो फुडच्या काळान आमकां करपाचो आसा। जवळ 35 मतदारसंघ हे आमी आत्तां निवडलेले आसात आनी ह्या 35 मतदारसंघात अशा प्रकारचे युवा प्रमुख आणि त्याच्या बरोबर त्यांची युवाची कार्यकारिणी त्या मतदारसंघात अशी उभी जातली। ते गोव्यान अनेक खात्यांनी अनेक पदां रिक्त आसात, पण ह्या पद जी आसा ही भरपाचें काम जे आसा हे सरकार गेले अनेक दिवस हे टाळत आसा आनी केल्लें ना। त्यामुळे आमचो असो प्रयत्न आसतलो की हो विशय घेवन फुडें वयचे आणि एखादें आंदोलन ह्या संदर्भात उबें करचें असो एक प्रयत्न आमचो आसतलो।